पार्टीचो मनीस हा, बीजेपी पार्टीचो मेंबर हा. आय कॅनॉट जस्ट गो अँड डू समथिंग डिफरंट. जेन्ना पार्टीन हांव आसा तेन्ना आमी पार्टी डिसिजन जे कितें आसता थिंगा एबायड करचें पडटा. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा सदानंद शेठ तानावडे, तेणें म्हाका फोनाचेर सांगलें की वी आर फॉर्मिंग द कावन्सिल. सो हितून आमचो रोल काबार जाता. जे कावन्सिल फॉर्म जातले कशें आसूं तें, हितून हांव तांकां सपोर्ट करपाक थिंगा वयतलो आनी सगळ्या मेंबरांक वांगडा धरून ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं तांकां एक करून म्हापसा क्लिनस्ट सिटी कशी जावची. थिंगा असो कचरो जो आयज दिसता बस स्टँडाचेर 24 वरां कचरो दिसता, तो कसो आसचो न्हू. थिंगा फायन कशी घालची कोण कचरो उडयता ताका, शॉपवाल्याक आनी कित्याक रेस्टॉरंटवाल्याक, ते कशें करचे ते हांव तांकां असिस्ट करूंक शकता. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आनी वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट GWMC वील असिस्ट देम हाव टू कीप म्हापसा सिटी क्लीन, हाव टू कलेक्ट द वेस्ट, हाव टू सेग्रिगेट द वेस्ट, हाव टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. येत्या विधानसभा निवडणुकीत येता त्या इलेक्शनाक आय वील टेक पर्सनल इंटरेस्ट टू सी दॅट द रायट पर्सन गेट्स द ticket and right person gets elected to do the development of the म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय तरी फाटीं उरलेली आसा. म्हापसा डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून हांव खूब फाटीं उलयलां. जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना, मातशें फाटीं उरलें. इवन मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपल कावन्सिल प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आतां जेन्ना नव जाण येयल्या आनी 2 इंडिपेंडंट आहा, ह्या म्युनिसिपल कावन्सिल मेंबर जे आहा ते आतां जे फॉर्म करतले तेंचेर आहा म्हापशाचें डेव्हलपमेंट अलॉंग विथ द MLA. डेफिनेटली आतां डिफिकल्ट टायम्स हा कोविडाचो. कोविड सोंपता थिंगासर योग्यपणी टप्प्याटप्प्यांनी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. वेदर इट इज क्लिनिंग ऑफ रिवर तार ती आमचो डिपार्टमेंट करतली, कॅप्टन ऑफ पोर्ट. आमी आतां साल रिवर जेन्ना हांव आमदार मिनिस्टर जालो, हांवें तांकां एसेंब्लीन एश्युरन्स दिलें. बाब हेका चर्चिल आलेमांव, लुइजीन फोलेरो, ex-CM, तांकां आमी एश्युरन्स दिलें की आय वील क्लीन रिवर साल. तशेंच म्हापसा तार रिवरूय क्लीन जावपाक जाय. थिंगा गणेश इमर्शन करता, थिंगासर सगळो चिकोल आहा, थिंगासर सगळी घाण येता आनी ती शिरकोन उरलेली आहा. ती आख्खी क्लिनींग जावंक जाय, डिसिल्टिंग ऑफ दॅट एंटायर रिवर. हे डेव्हलपमेंट व्हडलें आहा म्हापशाचें. whether it is bus stand, whether it is pathways, whether it is painting of the Mapsa entire village, cleanliness, garbage management, थिंगा सारकें जायना. लिगसी वेस्ट आमी 150 टन्स क्लीन केला थिंगा आतां. 1,50,000 टन्स क्लीन केला. म्हाका दिसता नये कावन्सिलाचेर मोठो हे आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. लोकांनी निवडून हाडलेले जे आहा was against the earlier dispensation. जे पयली म्युनिसिपल कावन्सिल मेंबर्स आसले तेंचे म्हाका दिसता खंय तरी जे मत हे घातलेले आहा, वोट्स घातलेले आहा, 11 जाणांक अगेन्स्ट दॅट हे घातलेले आहा. कित्याक घातलेले आहा ते हेचेर आमचे पार्टीनूय बसोन चिंतपाक जाय आनी नेसेसरी करेक्शन करपाक जाय की लोकांक कितें जाय. म्हापशा आमी सदांच म्हणटा आमचो किल्लो म्हणून. भाजप नये कावन्सिलाचेर मोठो हे आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. लोकांनी निवडून हाडलेले जे आहा वॉज अगेन्स्ट द अर्लियर डिस्पेन्सेशन. जे पयली म्युनिसिपल कावन्सिल मेंबर्स आसले तेंचे म्हाका दिसता खंय तरी
जे मत हे घातलेले आहा वोट्स घातलेले आहा 11 जाणांक अगेन्स्ट दॅट हे घातलेले आहा. कित्याक घातलेले आहा ते हेचेर आमच्या पार्टीनूय बसून चिंतपाक जाय आनी नेसेसरी करेक्शन करपाक जाय की लोकांक कितें जाय. म्हापशां आमी सदांच म्हणटा आमचो किल्लो म्हणून भाजपचो किल्लो. इट इज द फोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो वी हॅव टू सीट अँड रेट्रोस्पेक्ट why the people have voted on the other side and do the necessary correction. म्हाका दिसता म्हापशेचो लोक म्हाका खूब लागसून ओंकता आनी आय वील गो अँड हेल्प देम. आतां ही न्यू म्युनिसिपल कावन्सिल जी फॉर्म जातली तांकां हेल्प करपाक हांव वयतलो थिंगा. तांकां हांव आदार दितलो की म्हापसा क्लिनस्ट सिटी कशी जावची. ज्या दिसा तेंचे कावन्सिल फॉर्म जातले आनी कोविड सिट्युएशन मातशें बरें जातलें थिंगासून 3 म्हयन्या भितर आमी म्हापसा क्लिनस्ट सिटी डिक्लेअर करूंक जाता. हाऊ टू कलेक्ट द वेस्ट ट्वायस अ डे फ्रॉम द सिटी अँड फ्रॉम द वॉर्ड्स. कावन्सिल वॉर्ड जे आसतले थिंगासून वन्स अ डे घरा वचून सेग्रिगेटेड गार्बेज कशी कलेक्ट करपाची ते सगळें आमी तांकां शिकोवपाक जाता. म्हाका दिसता आमचे पार्टीनूय थिंगा बसून मातशें नेसेसरी करेक्शन करपाची गरज आसा. काल म्हापसाचो